बाब कॅप्टनान सांगिल्ले ते भाशेन ही हॅड द विजन फॉर दीस पर्टिक्युलरली प्रोजेक्ट हे तेणें म्हाका दिसता आमचे बाय प्रियांका गांधी वॉज ऑल्सो ऑन दीस सो हिंगा लोकांगेलो एक डिमांड आशिल्लो की ही सुविधा जावपाक जाय म्हणून बारीकशें वॉकिंग ट्रॅक एंड यू सी द today when we talk about sports infrastructure, it is absolutely shocking to see that despite this particular taluka having minister 3 supporting the government, today you see the affairs here. It is a sorry state of affairs and it is absolutely shocking. And we should congratulate Captain, as he has said that the funds have still not been released for the MPLA through Lok Sabha, but the vision that and the promise that the Congress party had given, he's I believe assuring all the people across South Goa, Jay Funda, I think that where there is a need, definitely we have also assured in charge जो दक्षिण गोंयच्या कॅम्पेनाच्या आशिल्लो बाब एल्टन डिकोस्टा. Several places there were issues which we have told the people. I am very confident and I am happy and proud to say today that the way आमी सदांच सांगता की गोंयचो आवाज हो देशाचो आवाज जावपाक जाय म्हणून, the way Captain has been performing with the recent I believe Derek O'Brien also has written an open he's given a open letter that who he feel has potential, and Captain is among the top people. They that is amkai kushalkai हे जाता सारखे कित्याक right choice was given by the Congress party. That was what was needed, the need of the hour. आमगे leader of opposition आसाल ते पण it was really a right choice. बाब कॅप्टनाक आमी ह्यो सावथ गोवा खासदार म्हूण nominate केलो. आनीक as LOP said, our guarantee was that Captain will reach to every corner of South Goa. आनी म्हाका दिसता last 3 म्हयन्यां चोयत जाल्यार सांगपाची गरज ना. आमी we practice what we preach म्हणटे भाशेन. So what we had preached that Captain will be in every corner of South Goa आनी आमगे guarantee आसली. म्हाका दिसता so that is what Captain is doing. हिंगा काँग्रेस BJP म्हूण हें राजकारण आमी केलां आनी कॅप्टनान म्हाका दिसता केलां आनी आमी केलां. काँग्रेसा आमी जर तूं आमदार आसूं आमगेले कोणूय बकर आसूं आमी तें केन्ना राजकारण केलां. कोणाक गरज आहा थिंगा आमी पावले आनी म्हाका दिसता हें मनीसपण व्हडलें, राजकारण मागीर, मनीसपण ह्युमॅनिटी इज फर्स्ट. आनी म्हाका दिसता कॅप्टन आज गोळे हिंगा आमगेले आतां हें जो ग्रावंड डेवलप करता तो सगळे म्हूण भुरगे सगळे लोक येतलो हिंगा यूज करतलो. म्हाका दिसता शाबासकी कॅप्टनाक. सो हीज फर्स्ट आय थिंक सो प्रोजेक्ट आफ्टर गेटींग MP फ्रॉम इलेक्टेड एन MP आनी त्या फंडांतल्यान. सो मुखायली 5 आसले. म्हाका दिसता गोंयच्या सावथ गोवा लोकांन जे विश्वास कॅप्टनाचेर दावयला, आय थिंक हीज फुलफिलिंग their aspiration and definitely we will all work together and see that Congress is strong in Goa and definitely 27 म्हाका दिसता with आमगेले president आमगेलो LOP कॅप्टनाच्या आदारान definitely आज सांगता हांव 27 आमी सरकार घोटले कित्याक हे उमेदीन समज जर काम जर आमी कोताय म्हाका दिसता थंय दोगां उबो रावन म्हाका दिसता हे प्रमाण आमकां हेंक दोगांयक तरी कितें आहा म्हाका कांय ना उरलें. सो काण रावता कित्याक पासून ते गोंय मुखार वचपाक भुरग्यांगेलो फुडार सी समज स्पोर्ट्सान तरी भुरगे जर मातशें एड्युकेशन जायच बट इन स्पोर्ट्स समज तरी आमी मुखार गेले देश फिटलो, आमगे स्टेट आमगेले तालुका फिटले, आमगे देश मुखार वयतलो. आमी 2 वर्सां पयलीं जेन्ना आमी पॉलिटिक्सान आयले काँग्रेसान आमकां टिकेट दिली फ्रॉम दाबोलीम. सो आमची ह्या ग्रावंडार सावन सुरवात जाल्ली. आमची व्हडली मिटींग जाल्ली हांगा, सगळे लिडर आयिल्ले आनी तेन्ना बेस्ड ऑन द डिमांड हे सगळे लोक हांगा पळय रावतात आजू बाजून सगळीं घरां आसा स्पेशली सिनियर सिटीजन ते म्हणटाले हो धूळ येता, डेली धूळ येता तांच्या घरांनी. इट्स बिकम अ पोल्युशन फॉर देम, खूब त्रास जाता. आनी तेन्ना आमी एक पार्ट ऑफ आवर विजन फॉर दाबोलीम आमी एक विजन डॉक्युमेंट रिलीज केलो. एंड द फर्स्ट पॉयंट which we had mentioned, this was the vision document of 2022 assembly election, and the first point was development of infrastructure for sports and games, so that amcha youth आयज आमी पळयता पळय असो ग्रावंड नॉट डेवलप, भुरगीं खेळता, देर इज नो
प्लेस डेडिकेटेड प्लेस ऑफ ग्राउंड जे लोकांक मे बी वॉकिंगाक येवंक शकता, देर इज नो वॉकिंग ट्रॅक एनीवेर, ओ भुरगीं खेळपाक शकता, धाकटे टुर्नामेंट जावपाक शकता, इंटर स्कूल और इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन्स. सो अंडर MPLAD fund we have announcing today the development of this ground. So आम्ही लेटर केली टू डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स अँड यूथ अफेर्स आणि तांणी आमकां ही NOC दिल्ली आसा. दिस इज द नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट गिवन बाय द Directorate of Sports and Youth Affairs that we can develop the ground. So under MPLAD fund in various phases, this ground we will make it into a full-fledged ground. People of different age groups, senior citizens जावं, ल्हान भुरगीं जावं, middle age group, सगळ्यांनी हो यूज करूंक जाता in different form, whether it is walking, games and सगळे करून. So हांव Directorate of Sports and Youth Affairs देव बरें करूं म्हणटा, आनी ऑल्सो मिनिस्टर फॉर स्पोर्ट्स इमिजिएटली ताणें एप्रूव केले विदाउट एनी डिले. एक्चुली हाजेर म्हटल्यार कॅप्टनान जो स्टेप मारलेलो आसा तेजो फर्स्ट डेवलपमेंट आनी आमच्या तालुक्यान जे अनाउन्समेंट जाल्लेलें आसा तेका लागून हांव कॉंग्रेच्युलेट करता कॅप्टनाक. तसोच आमचो ओपोजिशन लिडर युर्ली आल्मो सर आनी आमचो केपेंचो MLA एल्टन. पळय 2 दीस पयलीं हांवें एक्चुली कॅप्टनाक फोन केल्लो सांगपाक की म्हाज्या वॉर्डान 2 ग्रावंड आसा आनी ते खूब वर्सांच जाले पेंडींग आसा. तो इश्यू सांगतना कॅप्टनान म्हाका आयचें इन्विटेशन दिलें आनी सांगपाक लागलो तूं 2 दिसांनी आपणाक तुका कॉल करतलो आनी तूं त्या स्पॉटार यो आनी आपूण तुका कितें तें सांगतलो. आनी हांव प्रावड फील जाता जे MPक आमी सपोर्ट करून जिखून हाडला आनी तो आपल्या 2022 जे असेंब्ली इलेक्शनाक मॅनिफेस्टोन घातलेलें आनी आयज तो क्लियर करता MP जावन. खरेंच असल्या लिडरां वांगडा रावन काम करपाक खरेंच उमेद दिसता आनी अशे उमेद लिडर आसपाक जाय. हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. We are very happy that the trust what we put, the Congress party and the people of South Goa, they put their trust in the Congress candidate and captain. He is succeeded in fulfilling that trust. तुम्ही पळयलां आसतलें इन द पार्लिमेंट 3 म्हयने जे आसले जितलो तेंच्यांनी उलयला म्हाका दिसता पयलीं हांवें केन्ना खंयचो MP ओल्ड ex-MP आनी MP कोणी केन्ना उलोवं ना. द अमाउंट ऑफ इश्यूज ही रेज रायट फ्रॉम म्हादे टू कोल टू डबल ट्रॅकिंग टू एवरीथिंग. सो वी आर very happy that what trust the South Goa people have put and he has already started his work and hopefully in future also he'll do all these things. आज जे कॅप्टनान जो हांगासर हे केला ग्राउंड करपाचो हे बेस्ट बरें आसा. कित्याक काय म्हणटा हांगासर एक 10,000 वोटर रावता पूण त्या भुरग्यांक खेळटलो जाल्यार ग्राउंड नासलो. आयज ह्या भुरग्यांचे चित खरेंच कॅप्टनान बरें चिंतलें तेका लागून हांव चडांत चड कॅप्टनाक देव बरें करूं. आनी पार्टी प्रेसिडेंटाक थँक्यू म्हणटा कित्याक आमी आयज एक बरो कॅन्डिडेट आयज पार्टीन दिलेलो आसा आनी आयज तेणें दाखयलेलें आसा की यंगस्ट MP जावन द फर्स्ट टायम MP जावन तेणें आमचे गोंयचें नांव नॅशनलाकूय गाजयलें आनी आयज तेणें हें काम स्टार्ट केलेलें आसा. तो सदां सांगतालो यूथ इज नॉट द फ्युचर, यूथ इज नाव म्हणून. आनी आयज तेणें दाखयलेलें आसा की युथांक हो ग्रावंड तेणें आयज केलेलो आसा. आयज नॅशनल गेम्स पळय जाल्ले लास्ट टायम आमी पळयलेलें आसा की तांकां बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर नाशिल्लें, जर्सी नाशिल्ले, हायवेचेर तेंच्यांनी गेम हडयलेले. सो हे सगळे आमी पळयलेले आसा. म्हाका दिसता खंय ना खंय जे MPन हो पावल गेलोलो आसा जो युथांक स्पोर्ट्सांक वयर काडपाक